सगळे क्रायम रेट वाडलेली आसा, नो डावट भितर. कंटिन्यू पयला आसतले मर्डर केसी, रेप केसी, तश्योच काल ते भुरग्याक व्हरून थंय आंबोली घाटार मारले. ही स्टॅटीक बरी गजाल न्ही. क्रायम रेट वाडला, पूण तशेंच म्हाका दिसता डिटेक्शन जें आसा, क्रायम डिटेक्शन रेट ही सुद्दां बरी आसा. जे क्रायम जाले आनी ते अशेंच मेळनासतना जे कोण केला मेळनासतना अशें ना. रोखडेच म्हाका दिसता 48,000 हेजे कोण तो आसा, कोणें तें केलां क्रायम ताका धरला. सो ही एक बरी गजाल. पुलीस बरें काम करता हेजेर आमकां. आनी ह्या हितून जे क्रायम जाले तेतून चडशे हे मायग्रंट आसात. हय, ते आतां पळोवंक गेलें जाल्यार चडशे क्रायम आमी म्हणटा गोंयांत मर्डर केसी आनी हे आसता, चडशे आउटसायड गोवन आसता पळय ते चड आसता. सो इम्पॉर्टंट वेरिफिकेशन म्हणजे टॅनंट वेरिफिकेशन हे बीन सामकी गरज आसा करपाची टायम टू टायम. कर्मय फाटल्याच्यान तुमी पयलो आसतलो मर्डर जाला तो, तोय तेंच्यांनी ट्राय केल्ली की तो एक कडेन मारून ताका गाडयेन घालून दुसरे कडेन उडयलो आनी ते गोंयकार न्ही ते भायले. सो गरज आसा हे सगळ्याचेर एक चॅक दवरपाची. आनी पुलीस म्हाका दिसता पुलिसांनी हेजेर एक ट्रॅफीक पुलीस आसा एक्सिडेंटाक लागून जशें हें करता तशेंच म्हाका दिसता पुलिसांनी होम डिपार्टमेंटानूय एक चॅक हेजेर आनी एक इनिशिएटीव घेवन हे कशें बंद जावंक शकता हेजेर काम करपाची गरज आसा. थँक्यू. एक मेजर रिजन आसतलें की सोरो पिवन कितें जाता आल्कोहोल घेतकूच तेंचें जें नियंत्रण जें आसा ह्या वस्तान स्पेशली युवा पिढी जी आसा ती स्पीड बीन तांकां एक बरी दिसता फास्ट चलोवपाक बीन गाडी, आनी पियाले नंतर आनीक स्पीड वाडटा. चडशे हे दिसांनी एक्सिडेंट पयले आसतले सगळे जाले ते पिवनूच जाले. एसएमएनूय जाल्लेली आसली की वयता थंय फक्त चलनच दिता म्हणून, आनी होम मिनिस्टरान तेजेर सांगलेलें दाखल दिवन हें कमी करून. आनी इम्पॉर्टंट कितें आसा काय म्हणल्यार रोड सेफ्टी हें इम्पॉर्टंट पळोवपाक जाय ट्रॅफीक पुलिसांनी. आनी हें करपाक लागून इनिशिएटीव कितें घेवपाक जाय म्हाका दिसता तेंच्यांनी घेवपाची गरज आसा. एवरी नाक्यार विकेंडाक हांव स्पेशली म्हणटा कितें विकेंडाक सगळे एक पार्टी मुडान आसता आनी ते दिसा ते गाडयांची स्पिडूय सामक्यो म्हणजे नियंत्रणाच्या भायर वता. सो गरज आसा हे सगळ्याचेर एक चॅक दवरपाची आनी तेंच्यांनी इम्पॉर्टंट ह्यो गजालीचेर प्राधान्य दिवन ट्रॅफीक पुलिसांनी एक्सिडेंट कशे स्टॉप जातले जावं अवॉयड जातले हेजेर भार दिवपाची गरज आसा. जे कालचे हेतून अल्कोहोल कन्जम्पशन आसा काय ना हें म्हाका आयडिया ना, पूण गरज आसा की विकेंडाक सकाळीं हे टेस्टींग करताच पूण सांजचे 7 जाल्या नंतर रातचे मिडनायट पर्यंत तरी अल्कोहोल टेस्टींग करपाची गरज आसा. तुमी पळयत आसा की दिसान दीस एक्सिडेंटांनी वाड जायत आसा. म्हणजे रातचे एक्चुली ट्रॅफीक आसना आनी ताका लागून रोडार गाडयो सामक्यो फूल स्पिडीन चलयतात. शिवोलेनूय काल तुमी पळयलो आसतलें पिवन एकटो भायलो ट्युरिस्ट ताणें इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर मारलेली आसा. ताका कितें तरी एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी वेळोवेळार म्हणजे सकाळीं न्ही सांजचे इवनिंग लेट जायसर अल्कोहोल टेस्टींग करपाची गरज आसा. आज रेस ऑगस्ट ह्या पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन डिस्ट्रिब्युशन ऑफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आनी फेलिसिटेशन ऑफ लोकल आर्टिस्ट बरोसो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडला. हेची एक बरी इनिशिएटीव आनी हें कितें आसता तेंच्यांनी अक्रॉस द कम्युनिटी म्हणजे सगळे रिलीजनाक एकठांय करून हो बरो एक प्रोग्राम केला. सगळ्या कम्युनिटीच्या लोकांक चर्चीक टॅम्पलाक जावं सगळ्या हांकां मस्जिदाक बी ते फाल्यां व्हरून वाडपाचें आसा. सगळ्या कम्युनिटीक कवर करून तेंच्यांनी सगळ्या म्हणजे हें करनासतना कोणा कडेन सेपरेशन अशें करनासतना एक बरी मॅसेज गोंयभर पावयल्ली आसा. म्हाका दिसता एक बरी इनिशिएटीव ही आनी अशेंच रेस ऑगस्ट पंचायतीन फुडल्या दिसांनी पंचायत घराचें इनॉग्रेशन आसा. एक बरी डेव्हलपमेंटल कामां हेंच्यांनी घेतलेलीं आसा. तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्या की आनीक सुद्दां कितें आसतलें रस्त्याचें जालें, उदकाचें जालें, इलेक्ट्रिसिटी जालें, तेज्या भायर आनी कितें डेव्हलपमेंट आसतलें हें आमी घेवपाक फुडें सद्या पिलेन गांवांत आमी मल्टीपर्पज हॉल घेतला. हय काही डिसेंबरा पयलीं तेजें उक्तावण जातलें, फावंडेशन स्टोन आमी घालतले. तशेंच एक व्हडलो हांगा फुटबॉल ग्रावंड आसा ताका ते ग्रास घालता, लॉन घालता. सो हें बरीचशीं कामां आमी ह्या फुडल्या कांय दिसांनी बरी कामां आमी घेतलेली आसा आनी सगळी पंचायती सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी स्टार्ट करतले.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.